गीत घेऊया पेज नंबर 16 A31 सर्वेस्परा एकल्याच देवा. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासना सासना दोमा तुका. सर्वेस्परा एकल्याच देवा, सासना सासना दोमा तुका. Tu povorto, tu podvedar, tuži moj ma, soglia fahta. फ्रांसिस मुनिस्तेवाचो आपले घर सांडून गेलो, आपले दायज सोडून गेलो, गरीब आनी दुर्बळ जालो, पूण देवान ताका घेतलो. ही कल्पना आमच्या मनात धरून आयज आमी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीचो आजचें फेस्त संभ्रमता. तर आमी जाणो केदो व्हडलो सांत पळयतो. कित्याक लागून ताणें सगलें आसलें तितलेंय तो ग्रेस्त आसलेलो, पूण सगलें सोडून एकदम दुर्बळकाय ताणें पत्करली आनी हे परी जेजू सारको तो जालो. देव जेजू आसलेलो, पूण देवपण सोडून ताणें मनशाकूळ पत्करलें. तेच भाशेन ताणें आपलें सगलें सोडून जेजूच्या एकवटान तो जियेलो आनी गरीबसाणेन सगल्यांचो तो परामर्श करी आनी लोकांक बरे भशेन देवान ताका ते गाये दिले आपले आनी हे परी ताका इतलो लागशिल्ल्यान आपणायलो आनी ताणें आपलें जिवीत खरेपणी दुसऱ्या पासत ही समर्पिलें. तर आमी आतां ह्या वेळार तुमची खाजगी मागणी देसां आसत ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमच्या पातकांचे दूख धरया आनी देवाचें आनी एकामेकाचें मोगसणें मागया. हांव पातकी सर्फ दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन आशिर्वाद घेवया. सर्फ दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. सुम्यांक काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुम्यांक काकूत कर. मागुया. देवा, दुर्बळकायेच्या बापा, भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें जेजू सारको दुर्बळ आनी खालतो केलोय. ताच्या पावलांनी चलून जेजूचो पाटलाव करूंक आनी तुका मोगान आनी संतोशान एकवटोन जेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. नेहेमीसाच्या पुस्तकावेलें वाचप. अर्थाक्सरीस राजाच्या राजवटकेच्या 20व्या वर्सा निसा म्हयन्यान हांव सोर्याचो कारबारी आसलो तेन्ना हांवें राजाक सोरो दिलो. त्या आदीं हांव ताचे मुखार कदींच चिंतेस दिसूंक नासलो. देखून राजान म्हणलें, तुजें मुखामळ इतलें खोंतीभरीत कित्याक? तूं पिडेस्त काय ना? म्हणटोच ही एक काळजाची दूख जावंक जाय. म्हजेर व्हड भिरांत आयली आनी हांवें राजाक म्हणलें. राजाक लांब आवक मेळ्ळो. म्हज्या पुर्वजांच्यो समाधी आसल्यो त्या शारांचें घोट्टाण जालां आनी उज्यान लासून ताचे दारवंट्यांचो भोस्म जाला आसता म्हजें मुखामळ
कशें कोणती बरीत जावचें ना? राजान जबाब दिलो, तर तुका कितें जाय? हांवें सर्गींच्या देवाक उलो मारलो आनी राजाक असो जबाब दिलो. राजाक बरें दिसता जाल्यार आनी तुज्या सेवका थंय तूं प्रसन्न आसाय जाल्यार म्हाका जुदेयांत म्हज्या पुर्वजांच्या सोमाधींच्या शारान वचून दी आनी हांव तें नव्यान बांदतां. ताचे कुशीक राणी बसून आसता राजान म्हणलें, तुका थंय वचूंक कितले दीस लागतले आनी तूं केन्ना परतून येतलोय? म्हणटच राजाक मानता तसलो एक दीस हांवें दाखयलो आनी ताणें म्हाका वचूंक दिलें. हांव आनीक एक पावट राजा कडेन उलोयलो. जुदेयांत पावो पर्यंत एफ्रितिसाच्या पलतडीच्या प्रांतांतल्यान वचूंक म्हाका त्या प्रांतांतल्या राजपालांक पत्रां दी. तशेंच देव मंदिराच्या कोट्टाच्या दारवंट्यांक, तशेंच शाराच्या दुर्गांक आनी हांव रावतलों त्या घराक घालपाक म्हाका लांकूड दिवंक राजाच्या रान राखप्या आफसासाक चीट दी. म्हज्या देवाचो उदार हात म्हजे सवें आसलो देखून हांवें मागलोलें तें राजान म्हाका दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. बाबिलोनाच्या नदींचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येतालें तेन्ना म्हाका रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिंवरा रुखांचेर आमचीं सितारां आमी उमकाळून सोडलीं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. तेन्ना थंय आमकां धरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाल करात म्हूण मागून सियोनांत गायल्यात ते तीं गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत परख्यांच्या देसान कशें म्हूण आमी गावचें? तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुसल्या हो म्हजो उजवो हात धरूं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगळ्या म्हज्या सुखां वयर जेरुसल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. जबाब, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरूं. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. सगळें नुकसाण सोगोट होळशीक फकत जेजू म्हजी ग्रेस्त काय. ताचे भितर रिगून रावंक काळीज म्हजें आशेवन मागता. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. Sorvespora soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सम्या. ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, तूं वेशी थंयसर तुज्या फाटल्यान हांवूय येतलों. जेजून जाप दिली, कोल्यांक दोळी आसात आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घोंडेर आसात,
पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक खंयसरूच जागो ना. दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान म्हणलें, पयलो वचून हांवें म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रजा दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्ल्यांनी तांणी आपले मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुज्या फाटल्यान येतां, पूण घरा आसात तांकां म्हाका पयलीं सांगून येवं दी. ताका जेजून सांगलें, कोणूय नागराक हात घाल्ल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पडत तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावन आनी भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता की जेजूचो पाटलावदार जातलो जाल्यार आमी कॉम्प्रमायज करूंक फावना. आनी आयज आमकां 3 मनशांक जेजू कसो जाप दिता तो आमी पळयता. जेजूच्यो आमी 3 जाप आयकतात. पयली म्हणल्यार जेजू म्हणटा, कोल्यांक दोली आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घोंटीर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेंकोवंक खंयच जागो ना. म्हणल्यार जेजू सांगता की ताचो पाटलावदार जातलो जाल्यार आमी कसलेय आव्हानाक फुडो करूंक तयार आसूंक जाय. आमी आमचें जिवीत संवसारीक वस्तूंचेरूच आदारून धरूंक फावना, पूण देवाचेरूच आदारून आमी मुखार वचूंक जाय अशें जेजू आमकां सांगता. दुसरो जबाब दुसऱ्या मनशाक दिता तो म्हणल्यार, मेल्ल्यांनी आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी, पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. म्हणल्यार बापूय मरोसर रावूं नाका अशें जेजू सांगूंक सोदता, पूण बेगीन वच आनी देवाचें राज व देवाचें उतर परगट करूंक तो आमकां सांगता. संवसारांत जायते लोक कुडीन जिवो आसा, पूण आत्म्यांनी ते सुकून मेल्ल्यात. आनी ह्या मनशांक देवाच्या राजांत भितर घेवंक आज जेजू आमकां सगल्यांक, जे कोणाक क्रिस्तांव आसा ते जेजूचे पाटलावदार आमकां आपयता. सगल्यांचो आत्मो साल्वार करूंक हेंच जेजूचें इच्छा आसा. आनी सगल्यांकूच सोडवून हाडूंक हीच जेजूची इच्छा. आनी आमच्या जिवितांतल्यान जेजू तें करूंक आपयता. सगळीं घरचीं मरोसर रावूं जाल्यार आमी जायतो वेळ ओगडायतले आनी जेजूच्या कार्यांत भाग घेवंक पावचे ना. देखून जेजू वेळ ओगडायतना आसतना देवाचें राज आनी देवाचें उतर परगटूंक आयज हे दुसऱ्या जबाबान जेजू आमकां आपयता. तिसरो जबाब म्हणल्यार कोणूय नागराक हात घाल्ल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राजाक पुरतो न्हय. म्हणजे जेन्ना एक शेतकामती एक नागराक हात घालता तेन्ना ताणें ताका हे आनी ते वाटेन पळोवंक जायना. कित्याक ताणें हे दुसरे वाटेन पळयत जाल्यार ताची मेर वांकडी वयतली. आनी देवाचें राज देवाच्या राजांत आमी भाग घेतात जाल्यार देवाचें कार्य मुखार व्हरतलें जाल्यार आमी दुसऱ्या वस्तूंचेर भोग करून संवसारीक वस्तूंचेर आमी आमचें ध्यान मन लावंक शिरी पडना, पूण आमी देवाचेरूच ध्यान लावून हेंच करूंक त्याचें कार्य मुखार व्हरूंक आमी पावतलीं. जेजूचो पाडलो करतलो जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणो हें सोंपें न्हय आनी तेच बरोबर हें अवघडूय न्हय. आमी तर देवाचेरूच आमी चिटकून रावलीं जाल्यार, देवाचेरूच आमी आमचो बोवाळ दवरलो जाल्यार देव आमकां सगळेंच आदार करतलो. देवाच्याच आदारान आमी मुखार वचूंक पावतले आनी देवाची सोडवून आनी देवाचें उतर आमी सगल्यांक दिवंक पावतले. तर हेंच आयच्या आमी भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या जिवितांतल्यान पळयतात. भाग्यवंत फ्रांसीसान सगळें सोडून देवाचेंच कार्यांत तो बुडलो. सगळें आपलें गिरेस्तकाय सोडून देवाच्याच जेजूच्याच मोगान तो बुडलो आनी जेजूचोच मोग सगळ्यांक दिवंक तो वावुरलो. आयज आमी मागण्यांत बसता आसतना आयच्या दिसाक आमी देवा लागीं मागुया आनी होच प्रश्न आमकां करुया.
आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाचें उतर पुरगोडटात काय, आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या कोरण्यांतल्यान आमच्या उतरांतल्यान आमी जेजूक परगोट करतात काय. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या दिसा आमी ही कृपा मागुया, आमकां देवाचें उतर आमच्या जिवितांत येवन, जेजूचो मोग आमच्या जिवितांत येवन आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवन जेजूची खरी फाटलावदार जावंक आमी आयच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. गीत घेवया पेज नंबर 45 C39 उंड्या आनी सोऱ्या बरी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानतात तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, भाग्योन फ्रांसिस्क जेजूच्या खुर्साक खोतखोतीत मोगान वेंग मारली. त्याच खुर्साचो गूट समरुंबून आमी तुका ही देणी भेटयता आनी आमची काळजां मोगान लासो आमचे दिसपटे जिणेंत खुर्साक वेंग मारूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प दितार आनी शासनाच्या देवा, स्वरूपकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. स्वर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाक कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बऱ्यार तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नाबी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साश्लीक करोराचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मुजच्या पासत तें वारवतले.
हे म्हजे उगडासाक करात. मावाळताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसात आणि पोनोशी बोनपोणा वरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेऱ्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोर्मदूत आनी सर्वकारांनी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपदिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून दिलेले मागणे धीर घेवन आतां काळजांत थाण म्हणुया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जे तुजी शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुटशिरो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 76 D48 जोशे मेरू तानेता.
зорітля, тука дева могача, от мумо совотректа, зошимиро танета, утка кванти зорітля, тука дева могача, от мумо совотректа, Mosha hodyanli futli sor, jive udok tumka dita. आमचे दोळे दांपून जेजू आमचे काळजांत आसा ताका एकवटून वो वेळ सारया. जशे भाशेन सगळे सांत भक्तांनी जेजूच्या एकवटान आपलें जिवीत सारलें तेच भाशेन आमी ताच्या आसण्यांत सगळोगोत ताका हाजीर जावन आमचें जिवीत सारया. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूचें जिवीत संपूर्णायेन आपलें करून बाग्योन फ्रांसीस क्रिस्ती जिणेचे नवसरणेक बलिश्ट आदार दिवंक पावलो. ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं आमचें जिवीत शुभवर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे मांडून हाडून आनी आमी आमच्या पेल्याक जेजूच्या जिविताचो आस्रो जावंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सुरपदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोन्यातल्यान आपणाक जायतें भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा लागीं मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 94 F18 संगातान चलुया. Sonia deva sogli ambo soya eklatni stevaci
Sangatan soluya Ikaw maunan sogli Maganang chiyuya Bagyon Francis Xavierचे reliquien besaw. सर्वेस्पोर तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. खुशी मनान गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. प्रमाणीकपणां खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुभागी सर्गीचें राजूय तांचें. बाग्योन फ्रांसीस शेवरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण आपणाक जाय तें बाग्योन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागतां आनी सोगतो पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटां. आमेन. आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Xavier, Oracura, Radisam Mogan, Las Lolia, Besangal Saiba, Desaramcha, Sambalu Amka Gopan Tuja Besangal Saiba Sharar Goincha Sambalu Amka Gopan Tuja